गोंयांत फासक्यान अडकून बिबट्यांक मरण येवप, गांवठी बॉम्ब फुटून रानटी जनावरांक मारप असले प्रकार सर्रास घडटातूच. असोच एक दुर्दैवी प्रकार साकोड्डात धार बांदोड्या घडलो. रानात दवरिल्लो गांवठी बॉम्ब फुटून रानदुकर जखमी जालो. रानदुकराचें तोंड फुटून तुटून पडला. हो जखमी दुकर व्हाळात उदक पिवपाक आयिल्लो, मात ताका उदकय पिवपाक मेळ्ळें ना. हो प्रकार खऱ्यांनीच पळोवपाक सामको दुखदिणो. पर्यावरण अभ्यासक रमेश झर्मेकारान आपले कॅमेऱ्यान हो खीण कॅप्चर केलो. हे घडणुकेचेर ताणें तिडकय उक्तायल्या. पळयात ताचें म्हणणें. बेजिकली आमी फिल्डार पळोवपाक वताले तेन्ना तो उदकाच्या मदीं रावल्लो आनी सामकें उदीक पिवपा खातीर. पूण ताजें अशें जाल्लें की म्हाकाच पयलीं कळोंक ना की ताका तो कसलो प्राणी आसा. सो मागीर पळयता जाल्यार बायनॉक्सान दिसलो की तो दुकर म्हणून, आनी दुकराचें तोंड आसा तें एंटायर फुटल्या. कळ्ळें न्ही, ही इज ट्रायंग टू उदीक पिवपा लागून. पूण ताका तें जावपाक शक्य ना, बिकॉज मागीर म्हाका लक्षांत आयलें की ताजे जो कंट्री बॉम्ब म्हणटा आमी, म्हणजे गांवठी बॉम्ब घालता, ताजो ब्लास्ट जावन तो फुटला बेजिकली ताजें तोंड. सो युजली लोक अशे जंगलात घालता आनी तातूंत कशें जाता, अशे प्राणी आसा ते कितें तरी खावपाक म्हणून वता आनी फुटोवन वता तोंडां तेंची. सो केन्ना केन्ना ते मरोन वता, पूण केन्ना आसता ते इंजर्ड जाता आनी अशे थोडे दीस तुका दिसता जंगलात खंय तरी, आनी मागीर ते मरता. डेफिनेटली तांकां खावपाक मेळना कांय ना. पूण कशें आसता, निसर्गाचो जो बॅलन्स जावपाक जाय म्हणून हे सगळे घटक आसा ते खूब आमच्या खातीर इम्पॉर्टंट. बिकॉज मनीस उरतले जाल्यार हे प्राणी आसा ते जगाप तितलेच इम्पॉर्टंट आसा आनी तांचें संरक्षण करपूय तितलेंच गरजेचें आसा. ताका लागून ह्यो खंय तरी गोश्टी आसा त्यो स्टॉप जावपाक जाय, बंद जावपाक जाय. सो लोकांक मेरेन पावपाक जाय की बाबा अशें करपाक जायना, किंवा अशें जालें जाल्यार आपणाक खूबच वायट दिसता. सो आपल्या मनशाचेर ताजो परिणाम जातलो फायनली, कळ्ळें न्ही. सो हे खूब म्हत्वाचो घटक आसा की निसर्ग प्रोटेक्ट केले जाल्यार आमी रावतले. निसर्गांतले घटक आसा जाल्यार आमी रावतले, ना जाल्यार आमचे लोकांचे म्हणून सेम जातले इश्यूज. मागीर मोठे मोठे प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक सुरू जाता. सो हे खंय तरी अवॉयड करपा लागून हे आसा खूब, म्हणजे हे जाणून घेवप खूब गरजेचें आसता लोकां खातीर. ओके, आनी ते अंडरस्टँड करून, आनी जी नवीन पिढी आसा तांच्या खातीर तरी खूब इम्पॉर्टंट. बिकॉज तेच लोक आसा ते नवीन पिढी फुडें हे कंटिन्यू करूं शकता, राखूं शकता. आनी ते राखीना ना जाल्यार नेक्स्ट जनरेशन आसा तांकां हे पळोवपाक मेळचें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.